कामेन तो निदला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन आयच्या ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्या करगा नेमकं आमी हांगासर हाजीर जाल्या. येदोळस तूं जेजू आमचे मदें आसा आनी आमच्या सांगाता जिवंक तो आशेता. ताका आमच्या काळजांत स्विकार करया आनी सदांच तो आमकां बरें जिवीत जिवंक ताचे संगी आमची जिणी सोमकोंक आदार दिव म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. फादर आयवन सिक्वेरा गांवांत बेलतांगडीचो एका वेळार म्हज्या भयणीचो स्टुडंट आनी 12 वर्सां आदीं कार्मेलीत जावंक सोदून आयिल्लो. तेन्ना हांव ताजो डिरेक्टर. आज बेलतांगडी वेता एक दसखत घेवंक, कित्याक तो स्पेनाक कार्मेलितांचें उंचलें शिकप शिकोवंक बेगीनच वेतलो. ताजे पासून आमी मागया तो आमकां मिसंगता म्हूण आमकां संतोश भोगता. हांव पत्की आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगण्या वचून सांगता, मनाची चिंतन सारून वायटातून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हुमचो अपराध, हुमचो अपराध, हुमचो बोड अपराध. ह्या पासून सदां वापरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकूत कर, सोबिया काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोबिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया, सर्पद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तोर वैभवा बापासो आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा, देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्या पोसाय आमचे मागे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता
तोच परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आमकां दो दिसनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्या आस्पोताचो जल्म फावो त्या मानान वाखणूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो, जर आमी देवाचे उपादेश पाळटाव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ सांगेत. कोणूय मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकय संपूर्णतेक पावता. हाचे वरवीं आमी देवा सवेंची येता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जी येता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताची जिणी बरी आसूंक जाय. मोगाच्यानो, हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना, बगार सुरवेर तावन तुमचे मुखार आसलो तो पोरनो उपादेश. पोरनो उपादेश म्हणल्यार तुमी सुरवेर तावन घेतलेलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपादेश नवो म्हणयेत. तो ह्या अर्थान नवो, काळोख अखेर जावन खरो उजवाड येदोळूस प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्ता थंय स्पश्ट जाला आनी तुमचे थंय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकय काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोन पडान म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेना. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाखना. ताचें तारण दिसपोर्तेक गासया. जनांगा मदें ताची महिमा प्रकट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. आंतरळ रसला सर्वेस्परान ताच्या आसना भोंवती फंगतात तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्थानांत गाजता पदवी आनी वैभव. उद्गार. दिवो तूं अणभवार्थ्यांक उजवाडायतलो आनी ताचे परजे इस्रायलाची महिमा जावन आसलेलो.
तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस खबर जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हरी एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्याची पिलां तांणी बलिदान जावंक भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमाव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमांत जियेतालो. देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट तो राखून आसलो. ताजे थंय पवित्रत्म आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हूण पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी तो म्हणूंक लागलो, सर्वेस्परात जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बासांनी तुवें पाळली आनी म्हज्याच दोळ्या मुखार तुजी सोडवण हांवें देखली. सर फर्जा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताजी आव बापाय विस्मीत जाली. तोवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताज्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी एक दूख धारीची तलवार तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबार जाणांक पडोवंक आनी सबार जाणांक उठोवंक कारण जातलो. ह्या वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो आनी मोगाच्या धाकटुल्या भुरग्या थंय बसून आसा. आमचें जिवीत विसवणी करचें एक जिवीत. Our life is made up of choices. Good choices, wise choices, bad choices, mistaken choices. आनी ह्या जिवितांत कितले पळय आमी बऱ्यो विसवण्यो करता तितले आमचें जिवीत सार्थक जाता. 25 वर्सांचो तरणाटो डॅडीक विचारी लागलो, डॅड, हॅव आय एवर मेड यू टू क्राय? बाबा, म्हज्या जिवितांत हांव ल्हान आसतना तुका हांवें रडोवंक केलां गी? वय पुता, तुवें म्हाका रडोवंक केलाय. निज? टेल मी डॅडी. पुता, 3 वर्सांचो तूं आसतना भारी स्मार्ट आसलोय भुरगो तूं. यू वेर ए फन लवर. बार्बी डॉल, रिमोट कंट्रोल टॉयज तातूंत एकदम हुशार तूं. यू वेर ए फन लवर. तूं पयशांच्या विशयांत ती भारी सूक्ष्म आसलोय. ए बिजनेसमॅन, कमर्शियल टेंडन्सी आनी पिग्गी बँक दवरून जायते सेविंग्स तूं करतालोय. तिसरें, तूं एक बरयणार. 3 वर्सांचो ल्हान ल्हान कविता आनी स्टोरी तूं बरयतालोय. देखून तूं मुखार कितें जातलोय म्हणली म्हाका एक आतुराय. त्या दीस तुका हांवें टेस्ट केलें. तुज्या फुडें हांवें त्यो 3 संगती दवरल्यो.
बार्बी डॉल आणि कॉस्टली रिमोट कंट्रोल एका कुशीन आणि एका कुशीन 2000 रुपयांचे एक 10-12 नोट आणि एका पंतार एक शिफर फॅन एक स्वॅन पेन कुटीर मोलाचे तें दवरलें आनी हांव उबें रावलो आनी तुका हांवें स्टार्ट अँड मेक युअर चॉयस उस्वास बंद कर हांव राखून रावलो आनी एका पंतार आनी तूं धाकटुली मेटां काडून फुडें आयलोय ह्या 3 वस्तू लागीं पावलोय तेन्ना तिनी वस्तू तुवें बगलेक लोटून दोनी हात उक्त्या हातांनी तूं म्हज्या लागीं आयलोय आनी तुवें म्हाका वेंग मारली आनी तेन्ना हांव रडलो गोवळी फंड लवर्स उज्याक हिंवकातालें शेकतालें आनी इल्लें कोपाचेंय ते शेकताले फंड लवर्स आंज बोडवे आयले सगळें सोडून ते उठले जेजू बाळका लागीं आयले ते राय जाय तितले पयशे 2000 रुपये न्ही कितलेय पयशे भांगार जाय तितली जनवाय ते ज्योतिश म्हणटात जाणटे म्हणटात आनी जाय तितले बायल्यो तांकां आसुल्ल्यो तांकां नेखेत्र दिसलें सगळें सोडून कुशीक लोटून जेजूक ते सोदून आयले मैला 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 पयन कर आनी हेरोद राय आसलो हेरोद रायाकी ह्यो 3 वस्तू आसुल्ल्यो जनवाय पयशे आनी बायलो आनी तें सुखी आसलें पूण हेरोद राय कितें करी लागलो तुमी जाणात बाळकाक जिवेशी मारूंक ताणें सोदलें तशेंच शास्त्री आनी फरिजेव आयचो सांत थॉमस बेकेट तो राय इंग्लंडाचो पाप साहेबा विरोध रावलो पाप साहेब न्ही हांव तूं श्रेश्ठ वडील म्हणूं लागलो इल्लेशें नरगोन सुरवेर ताणें वय तूं वडील कित्याक त्या रायान ताका जायती प्रॉपर्टी आनी अधिकार आनी पदवी सगळें ताका बसायल्लें टेम्पटेशन पूण आनी एका घडये म्हणालो आय चूज जिजस क्रायस्ट आनी तो माट्टीर मेलो आज आमी नियाळ करचो आमच्यो चॉयसीस आमच्यो विसवण्यो येदोळ मनशार कसल्यो जाल्यात ह्या नातालांच्या दिसांनी कसल्यो विसवण्यो आमी केल्यात देर वॉज द चॉयस ओन्ली एन्जॉयमेंट ओन्ली ड्रिंकींग ओन्ली मजा मेकींग तुमी हांगा मिसाक आयल्यात सगळें सोडून देव तुमकां बेसांव दिवन दी आमीन Moshe somia vorte dene maka somsaria poina sabe kare barita matki chine Moshe nena beto उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मोचे सोमिया वर्ते देने maka somsaria poina
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नित्य पवित्र देवाक सर्वस्पर्धेक मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारून थांव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतऱ्या वरत्या मोगान अवकार मायेन तुका सांबाळलो. म्हजो भावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखणणेचीं. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचीकाराचे जय. सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे उंचीकाराचे जय. बापा, कोरस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे जीवन को आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची कागूद कर. तांकां आनी जे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तुजे दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगवान धर्मदुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदारांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी दीर्घ म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमच्या बातां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें मरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची अळणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका. मात तुजे कितें स्वामी
Răgăte boamole, ît mengădai să dadim ce. Îtrec da somia sem chatuga, asar kazara postai maka. Usrek itachine makanaka somia, tunzai maka. Îtrec da somia sem chatuga, masare tanzana postai maka. Usrek itachine makanaka somia, tunzai maka. Somia tu da kachiwa ani hao ta sofando, shit konra wong shikale maka. So tuje tujieta, taje toi tujieta, subam forza da imsakta. Îtrec da somia sem chatuga, masara tanzana postai maka. Usrek itachine makanaka somia, tunzai maka. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला, ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. ओसनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Baluk selmala suntos pavia, urva kaune nidala pole ravia, urvia sangi suntos morit gita gavia, gaulia sangi moga borit kari karya, dev devoso karla devarka, zatu muso swadi kesarka. Jai gaitaha ullasan tuka, naman mogar taruka. Jisu baluk selmala suntos pavia, urva kaune nidala pole ravia, urvia sangi suntos morit kita gavia, gaulia sangi moga borit kari karya. Mogar putra sobe, amare shivati aka. भगीन क्रिस्तुचे गुरवे निवारण आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.